ಕರುಣಿಸಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವವರೇ, ಕರುಣಿಸಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ ಸೇವಾ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಸೇವಾ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೋಗದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬರೆಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ.
जेजू मुखार आमी आसा मोगाळ भाव बेटिनो ताका आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या आराधन फावो जाल्लो देव तो वेगळो व्हडलो देव आमच्या मोगा खातीर हे देशा उंड्यान तो हजार जाला आमच्या मोगा खातीर तो ल्हान जाला आमच्या मोगा खातीर तो खालतो जाला आनी अशें एक खालतो वेस घेवन आमच्या मगे हजार जावन आमचेर ताची दयाळ दिश्ट घालता आमचे पाताक परिहार करूंक आयिल्लो देवाची शेळी आमच्या मदें हजार आसा देखून सरपडून ताका आमी आराधन करया ताका आमी नमस्कार करया जेजूचे हजारपण आमी वळखून घेवया जेजू तूं खरोच हजार आसाय म्हणून आमी वळखता तूं आमचो देव म्हणून आमी वळखता तुका आमी आराधन करता नमस्कार करता कसिता गोगोळशिता तुजी स्तुती आमी गायता तुजी वडविकाय तुजी पदवी आमी वाखाणता आमकां बचाव करचे एकच एक नांव जावन आसा तें तुजें आमकां बचाव करूंक शकचो एकलोच एक तूं जावन आसाय आमचो क्रिस्त स्वामी जेजू क्रिस्त तुका जावं आराधन महिमा मान वगळा स्तुती सस्तांच्या सस्तान आमीन दायकन बसा मोगा भावनीनो थोडो वेळ फुडें रुपार आशा आमच्या सुम्यांक पळोवया सोम्यान आमच्या मोगा खातीर कसलो सगळो वेस पांगुरलो आमी जाणा फकत आमचो मोग करच्या खातीर आनी थोड्या दिसांनी नाताळाचें फेस्त आमी आचरण करता आनी थंयसर आमकां पळोवं येता कित्याक म्हळ्यार आमच्या मोगा खातीर एक ल्हानशें बाळशें जावन तो दर्दनाच्या गोठ्यांत जल्मलो आमच्या मोगा खातीर ताका गरज नासली ताका गरज नासली पदवेदार सासणाचो देव वरतो देव तो एक ल्हान बाळशें जायचें म्हण ताका गरज नासली ताका बाळशा रुपार तो आयलो कालतेपणान दुबळेकाय पांगल नायलो कित्याक तो आमची दुबळेकाय जाणासलो आमचे नेणटेपण तो जाणासलो आमची अस्कत काय तो जाणासलो त्या खातीर हांवें तुमच्या सांगात आसा तुमच्या अस्कत काय हांवें तुमकां आदार दिता तुमच्या सांगात हांवें स्वस्ता तुमच्या सांगात हांवें दुर्बळ जाता म्हूण तो आयलो आनी हांगासर परत आमकां समेस्तांक मेळच्या आनी आमी ताचेर आमची दिश्ट घालच्या तो आसा ह्या उंड्या रुपार मरण पावच्या पयलें त्या निमाण्या ब्रेस्ताराक आपणाच्या हातांत उंडो घेवन ही जावन आसा म्हजी कूड म्हणून आपणाच्या सितलें उदारपण आमच्या सुम्याचें कितलो मोग आमच्या सुम्याचो आपणाकच आमच्या खातीर मोडून दिवचो तर त्या सोम्या मुखार आमी आसा बसून आसतना त्या सोम्याचें तें घालतेपण आमी नियाळया मोगाचें न्हू आमी ह्या संवसारांत जियेता त्या सोम्या तितलें घालतेपण आमकां आसा की त्या सोम्या तितलें घालते जावंक आमी सरता मुखार सरता की सवाल आमकां आमी घालीत जाय ह्या सोम्या मुखार आमी आसतना हेरां मुखार आमकां घालते जावंक नाका आमकां लज भोगता आमकां राग येता कित्याक आमकां राग येता कित्याक म्हणल्यार हेरां मुखार आमकां उणें जावंक नाका उणें जावंक नाका जर हेरांनी आमकां कितें उणें केलें जाल्यार आमकां गाडी मारून आमच्या व्यक्तित्वाक कितें इल्लें खडांक हाडलें जाल्यार ह्या आमचें व्यक्तित्व उणें करून संवसाराक प्रकट केलें जाल्यार आमकां कठीण राग येता
आणि आम्ही 4 वाट्यांनी रागान बरोवन आमचो राग हेरांचेर काडटा, झगडटा, मारता, कुटुंबां देसवट करता, शेजाऱ्या कडेन संबंध मोडटा. पूण पळया सोमी तो आमचो मोग करूंक आयला, आमचो मोग करूंक आयला. ताचेर राग केलो जाल्यार ताका मोगसून तो आयला. उसवडाची वाट तो दाखोवंक आयला. अंतरांत आसल्यान उसवाड दिवंक तो आयला. तर ह्या सोम्यांच्या कालतेपणाची देख आमी घेवया. आमच्या गिणयेंत, गिणयेच्या झुजांनी हेरांनी आमकां उणें केल्या वेळार आमी खंयचेंच उणें तोंड बगनासता भागार सोम्यांचेर आमची दिश्ट घालून गर्दनाच्या गोट्यात असल्या त्या भाळका जेजूचेर आमी दिश्ट घालया. कुर्सार पडलेल्या आमच्या त्या सडवणदाराचेरय आमी दिश्ट घालया. आनी ह्या दोनूय जाग्यांनी त्या गर्दनाच्या गोट्यात आनी सांगात आसता त्या कुर्सार आमकां तो शिकयता कालतेपण, आमकां तो शिकयता दुबळेकाय, आमकां तो शिकयता आमी आमकांच खाली करूं. तर सोम्यांक आमी आराधना करता आसतना, ताची स्तुती करता आसतना सोम्या बरी जावंक आमी प्रयत्न करया, पेसाडया आनी आतां ताका स्तुती गावन आमी एक गीत गावया. देवी बऱ्या पुतांक प्राणांक 79. Kita
म्हाका बरें मन दाखोवच्या सर्व मनशां खातीर म्हाका रावूंक तुवें बिडार दिल्ल्या खातीर ह्या संवसारांत बरें वातावरण दिल्ल्या खातीर तुज्या सुर्याच्या किरणांनी सरस्वती जिवीत करताय तूं देखून तुज्या सुंदर प्रतवे खातीर आनी तुवें आमकां केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर Ragani Oblatuka Sumyan Jesu. 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 Ragani Jesu. Ragani Jesu. Ragani Jesu Jesu आमकां समेस्ताक गूण करून दी. आमी पातका वरवीं गायता ताचे उपादेश म्हण सभापोटी ताच्या विरोध आमी वेता आनी अशें आमच्या मनाक जायत जाल्ले बरी करून आमी तरावळ रितीच्या कश्टांक सांपडटा. आमी गूण जाय आमी पातकाच्या सांखळेंतले सुटा जाय. आमी नितळ निर्मळ जाय आनी आमकां नितळ करचो निर्मळ दवरचो आमचो सुमिमात. तर आतां आमच्या सर्व आत्मीक गरजां खातीर आमी मागया. सांगातास आमचो आत्मो आमी पातकांत बुडयलेल्या खातीर ताचे भोगसणें आमी मागया. मोगळा जेजू एक बरी जिणी जियोंक तुवें आमकां जाय जाल्लें दिलाय. आतां तुका नरकां पाठयली कितल्यो सर्व बऱ्यो वस्तू तुवें आमकां दिलाय म्हणून आमच्या मनात कितें सकट आयलें त्या सर्व शक्ती खातीर आमी तुका अर्गां पाठयली. वय तूं उदार मनान देवूच वताय. तुजे हात केन्नाय मोठवे जाल्ले ना. आमकां कितें गरजेचें तें सकट तूं दिताय. आमकां गरज नासलें तूं दिनाय. कित्याक थोड्या फावटी तुवें दिल्ले संदी घेवन आमी हाताराक पडटा. आमी दुरुपयोग करता वा हेराच्या वायटाक कारण जाता. त्या देखून थोड्या फावटी आमी मागले सकट तूं दिना. पूण आमच्या बऱ्या जिविताक भावार्थाच्या जिविताक मनशापणाच्या जिविताक कितें गरज आसा तें सकट तूं दिता.
आणि ते सकट तुका कळीत आसा. हांवें तुका सांगितलं जय म्हणून ना, या हांवें तुका दुसरो जय म्हणून ना. दुसरो जावन कोण? हांवें म्हाका रचूंक ना, तुवें म्हाका रचूंक. तर कित्याक हांवें दुसरो जय तुका, हांवें दुसरो जय म्हाका, कित्याक तूं इतली म्हाका देणी दिताय आनी हांव कितें करता? सबारपोटी ती दुरुपयोग करता आनी ती वगडायता. त्या खातीर तो थोडो वेळ म्हज्याच जिणे विशयान हांवें नियाळ करणं, म्हज्याच जिणे विशयान नियाळ करणं, थोडे संगती हांवें विपाडलेल्या खातीर हांव पाश्चाताप करतां, पाश्चाताप पावतां आनी मुखार तुजी देणी खंयची तुवें दिल्लें, खंयची देणी हांवें वगडाय आसल्या बरें तुवें म्हाका सांबाळी जाय म्हणून हांव तुज्या लागीं मागतां. जेजू, तुवें म्हाका एक बरो जीव दिलाय, तो जीव सांबाळची एक बरी कूड दिलाय. कितल्या बरी कूड तुवें म्हाका दिलाय, कितल्या सोबीत करून म्हाका रचलाय. दोळे वयर दवरलाय, पळय कान दिलाय, नाक दिलाय, तोंड दिलाय, आमकां हर एक तरेची सवय दिलाय. ह्या पासून तूं तुका आमी जाणीता. वय आमचो जीव, आमची कूड दुरुपयोग करून तुवें आमकां दिवंक ना. भागार तुजी आनी पेल्याची सेवा करून ती आमकां एक कूड दिलाय आनी आमी जिवच्या खातीर एक कूड दिलाय. पूण जेजू, म्हाका एक जबाबदारी दिलाय म्हजी कूड हांवें राखच्या खातीर. पूण सबारपोटी म्हजी जबाबदारी हांव फाळी नासतना रावला. म्हज्या कुडीक बरें आसचें खावचें सोडून, बरें आसचें पिवचें सोडून, मजा मारच्या खातीर, मनोरंजन जोडच्या खातीर घरकुलांतल्यो संगती हांवें केल्यात आनी पियेल्या. आनी अशें म्हजी कुडीची भलायकी सबारपोटी हांवें विपाडून घेतल्या. म्हाका विश्वाक तुवें बरो वेळ दिलाय, हांवें विशव घेतले म्हणून म्हाका रात तुवें दिलाय. पूण सबारपोटी म्हज्या स्वार्था खातीर, म्हजे तितल्या तितली खुशी पावूंक, ह्या दुर्वाच्या आपल्याच्या खातीर दिसाक काम केलें पावना म्हणून रातीकी काम करणं, विशव नासतना मोबायलार इंटरनेटार सबारपोटी लोळोवन विशव नासतना म्हजी भलायकी हांवें पाड केली. त्या देखून म्हाका मात्र न्ही, म्हज्या भावाक बरें आसल्या हर एकल्याची तूं जागय. म्हज्या कुडीक फावो तो विशव जाय जाय, म्हज्या मतीक फावो ते विशव जाय जाय आनी अशी विशव जोडच्या खातीर म्हजी भलायकी हांवें सांबाळी जाय. आनी अशें म्हाका तुवें दिली ती कूड तुज्या सेवेक आनी पेल्याच्या सेवेक सारकी जावन वापरच्या परी ती जाय जाय. देखून जेजू, म्हाका जागय, म्हजे ते रावन म्हाका जागय आनी ही कूड म्हणली तें तुजें हात्यार म्हाका दिल्लें जिवें हात्यार हांवें होगडाय नाशें, हें देणें हांवें होगडाय नाशें. बागा तुज्या महिमे खातीर एक बरें जिवीत, अर्थावरीत जिवीत ह्या संवसारांत जियोवंक, तशेंच पेल्याक ह्या कुडी वरवीं कितें सकट बरें करूंक जाता तें करून जेजू आमकां हर एकल्याक तुजे सकत आमकां दी आनी आमच्या हर एकल्याच्या कुडींचेर तुजे आशिर्वाद घाल, आमच्या हर एकल्याच्या मतींचेर तुजे आशिर्वाद घाल, आमच्या हर एकल्याच्या आत्म्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल. अशें तुवें आमकां दिल्लें तें देणें आमी होगडायलेशें आमकां सदांच जागृत राखून दवर. जेजू, आमचें मागणें आयक. मंगळा जेजू, सबार देणी तुवें म्हाका दिलाय, सबार देणी, उलोवचें देणें तुवें म्हाका दिलाय, जावं परस सेवा करचें देणें म्हाका दिलाय, पेल्याचो मोग करचें देणें तुवें म्हाका दिलाय, गायनाचें देणें दिलाय,
या चित्राची कालाची देणे दिलाय आणि सगळा जाऊन रांचे देणे जायती देणी असा सोम्या हांव जर सोदून गेल्या जाल्यार जायती देणी आसा म्हाका बाबा बेटीनो एक कडी दोळे दाखोवन देवान खंयचे सकट देणे दिला म्हळ्यार एक कडेन चिंत्या खंयचे सकट देणी आमकां दिल्या पळय कितल्या कितें आमकां ग्रेस्त केल्यार पळय आमी हेरांक सरी करचे नाका ताका चड दिला उणें दिला तें नाका थोड्या जाणांक एक एक देणे एक एक चड आसता या उणें आसता आमी कंपेर करचे नाका पूण पळया आमच्या कुडींत आमच्या जिणेंत कितलीशी देणी देव दिता आमी ती कशी उपयोग केल्यात कशी वापरल्यात ती वाडोवंक सोडोवंक जर मेहनत घेतल्या की तरबेती घेतल्या की या आमची देणी पुराय कोणशाक उडोवन सोडल्या त्या एका नवकारान धर्मीर पूर्ण दवरलेल्या बरे आमी आमची देणी पूर्ण दवरल्या या फकत आमच्या स्वार्था खातीर मात्र हांवें तो व्हड जायचें हांवें तो नांव जोडी जाय संवसारांत दुसऱ्यांनी कोणी व्हड जायना जो आनी सकट सगळा आसा जाय आनी वयर नजो फ्रंटे हांवें स्वार्थ केला की म्हज्या देण्या खातीर एक अहंकारान करूं ना की या म्हज्या अहंकारान करून हेरांक आमी पयस दवरला की या म्हज्या देण्याच्या अहंकारा वरवीं हेरां कडेन लढाई केल्या गेले सकट म्हाकाच स्थान दी जाय हर एक खातीर म्हाकाच स्थान दी जाय खेळांनी म्हाकाच स्थान दी जाय गायनांनी म्हाकाच स्थान दी जाय सक्तांनी हर एक खातीर म्हाकाच स्थान दी जाय हय सगळं संगती स्वार्थाचे आमचे थंय येतात देणी मेळल्या पुण्य स्वार्थाचे संगती आमचे थंय येतात ते आमी आमचे काम पयस केली जाय देखून जेजू कडेन मागया तुमी खंयचेय देणे तुवें स्वार्था खातीर उपयोग करूं नाय खंयचीय नसर तुज्या खातीर तुवें करूं नाय पेल्या खातीर केली सैतानान तुका नाडलें तुज्या खातीर तुका असर करून नाडलें तुका देणे आसले वय तुज्या खातीर तुवें असर येत आसले बाकर आसले उडे करून येत आसले बांदपाक हांव सकला उडोवन आपणे व्हडलो मनीस म्हणून दाखयता आसले तुका साथ आसतलें पूण तुवें तें करूंक नाय तुज्या खातीर खंयचीय असर तुवें करूंक नाय भुकेल्या लोकां खातीर असर गेले पिडेस्तां खातीर असर गेले मेल्ल्या खातीर असर गेले आन बावडत्या खातीर ताका बावडटा पाटी हाडच्या खातीर असर गेले पूण खंयचोय वटपण स्वार्थ खंयचीय तुवें करूंक नाय पुस्तक हांव सगळा देव सांगलें तुका देव येत आसतलें पूण तुवें तें असर करूंक नाय असर करूंक नाय तुका तुवें संपूर्ण खाली केलें आमच्या मोठ्या खातीर देखून जेजू आमकां दिल्ली ती देणी आसा ती हांवें पेल्याच्या गरजा खातीर उपयोग करूंक म्हाका तूं सकत दी म्हाका तूं कृपा दी म्हूण मागता आतां एक आमी गीत घालया तुम्ही भक्ती गीत बोलतात आंक 377 Tudo
तुझो मोग सोम्या रुचिकांग तुझो वर्ग नाटावे विश्वास मोजो तुझे तुझो मोग सोम्या मोजे विश्वास मोजो तुझे तुझो मोग सोम्या मोजे तुझे बिना कोण म्हाका आसलो तुझे बिना म्हाका कसलो तुझे बिना कोण म्हाका आसलो तुझे बिना म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुझे तुझो मोग सोम्या मोगे विश्वास म्हजो तुझे तुझो मोग सोम्या मोगे तुझो मोग सोम्या मोगे गावता तुझे तुझो आशेता तुझो मोग सोम्या मोगियाता तुझे तुझो आशेता विश्वास म्हजो तुझे तुझो मोग सोम्या मोगे विश्वास म्हजो तुझे तुझो मोग सोम्या मोगे विश्वास म्हजो तुझे तुझो मोग सोम्या मोगे मोगाचनो सोम्यान आमकां कितली वरती देणी दिल्यात आमकां कूड दिल्या त्या कुडीक जायती देणी दिल्यात ताच्या विशयांत आमी लोभी मासो केलो आमी कशी जियेता घेवन ही देणी काण घेवन सोम्यान आमकां उदावार म्हणून दिली ही देणी आमी खूब दवरची नाका ताच्या महिमे खातीर ताच्या मोगा खातीर ती उपयोग करून तूं आमी सतत मागया अनेक देणी ताणें आमकां दिला वेळाचें वेळ आमकां ताणें दिला त्या वेळांत आमी कितें करूंक जाय तेचो कडकडी जाय कडकडी जाय वेळ आमी विबाडचो न्ही आमची सतत आमी विबाडची न्ही आमची देणी आमी विबाडची न्ही आमचो भावार्थ आमी विबाडचो न्ही आमकां लागलेली आत्मीक देणी आमी विबाडची न्ही सदांच तेंची दवरली जाय मागण्यान आनी सोम्या संगी आमी दवरच्या सहवासांत आनी सोम्यांची जिणी ताजो त्याग नियाळच्या मुखांत आमची सर्व जिणी आमची सर्व देणी आमी जिवी दवरया आनी ताच्या कडेन मागया सोम्या आमचे प्रार्थना आयक मोगळा जेजू तुझ्या आशिर्वादां आमकां जाय तुझ्या आशिर्वादां वत आमच्या पवित्र सभेचेर आमच्या पाप साहेबाचेर वीस साहेबाचेर सरगवळी बापांचेर याजकांचेर धार्मिकांचेर पवित्र सभेची सेवा करतल्या बेवंत मुखेली लायकांचेर मिसांव गांवांनी वचून मिसांव करतल्या मिशनरींचेर आनी प्रत्येक जावन दगदणेंत सांपडलेल्या मिशनरींचेर तुझ्या आशिर्वादा वत तांकां तूं राख तांकां तूं सांबाळ आमी समेस्ताय पवित्र सभेच्या सांग्यांनी धैर्यान आमकां दिलें तें मिसांव मुंदर सुनरून भावार्थ परगटून तुझें नांव हर एका तोंडार उलोवंक मारच्या खातीर वावरून आमकां सतत आनी कृपा लाभय सोम्या आमचे प्रार्थनाय मोगळा जेजू आशिर्वाद घाल आमच्या देशाचेर आमच्या सर्व राजकारणाऱ्यांचेर देशाची परिस्थिती लोकांची दुबळेकाय तांच्यो मुळाव्यो गरजो कितें म्हळ्यार समजून घेवन
लोकांच्या गरजां खातीर वाव करून संकटांचे निवराव तो देश उदरगतीच्या पावंड्यार मुखार हाडून तूं तांकां सतत निस्वार्थपण तूं दी म्हूण मागता. सोम्या आमचे प्रार्थना आहे. मंगळार दिवस आमच्या कुटुंबाचेर तुझे आशीर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांध्यान तूं राख. आडवटे केलेल्या अनबवटपणात असलेल्या वाईट सवयेक सांपडलेल्या सत्तान तूं फाटया. आमच्या जिणेचेर तूं उजवाड पाकय. आमी आमच्या कुटुंबान करचे मिसांव सुपड जावं दी. आमच्या कुटुंबाच्या एकवटा खातीर मोगा खातीर शांती समाधाना खातीर आमी हर एकाने वावरीशी आमकां कृपा लाभय. सोम्या आमचे प्रार्थना आयक. त्या वेळार आमी मागता प्रत्येक जावन पिडे शिडेवर कश्ट जातल्या पासून आस्पत्र्यांनी आसून वडवडतल्या पासून काटण्याक लागल्या पासून मरणाच्या तडयेर आसल्या पासून घायल वडवडतल्या पासून तांचो समेस्ताचो तूं आदार जा. तांची बुजवण दा. तांकां तूं गूण कर. तांची पिड्या शिडा सुसून तांकां तूं सोंसणीकाय दी. आनी जिणी असो अर्थ कितें पिडे असो अर्थ कितें कश्ट असो अर्थ कितें म्हणलें तें तुज्या कुर्सा मारिपाक समेस्त पिडेस्तांक तूं शिकय. सोम्या आमचे प्रार्थना आयक. आर्थिक रितीन आनी हेर संकश्टांक सांपडलेल्यांक तूं आदार दी. दिसपट्ट्या गरजांक जाय जाल्लो आदाय हर एका कुटुंबाक लाभय. कुटुंबांत असले सर ब्रिटीशपण अनपडपण काण उडय. आमचे कुटुंबां दादोस्तायेन भरून दी म्हूण मागता. सोम्या आमचे प्रार्थना आयक. सर युवा जाणां पासून आमी मागया. युवा जाणांनी बरें शिकून बऱ्या फुडाराक पावचें. काम नासलेल्यांक बरें काम लावचें. वायट सवयेक सांपडलेल्यांक तांची वायट सवय सांडयचे. तशेंच सर भुरग्यां पासून मागया. बरें शिकून वडिलांक काल जावन शिकूणांनी भावार्थान भक्तीन ताणें वाडाचें. तांणी बऱ्या फुडारा पासून तांच्या बऱ्या फुडारा पासून आमी मागया. देवा कोणी करच्या पासून आमी मागया. दोगोने सांपडलेल्या पासून आमी मागया. झगडे आनी झुजां जावन असमाधानान आसच्या गांवां पासून आमी मागया. रैतां पासून मागया. तांच्या हक्का खातीर ते झुजूंक आसात. आमकां दिसपट्टो घास मेळ्ळा जाय जाल्यार तांचो वावर तांचो त्याग जायतो आसा. तांच्या जिणेचेर आमचे सर आडकाळी पयस जावन हर एका रैतांक न्याय मेळच्या खातीर आमी मागया. आनी आमकां आपणा पासून मागोवंक खुशी आसा तांचे पासून बी मागया. आमच्या आश्रयाच्या सर निवाशां पासून मागा. हांगासर सगळा जाण तांची तेसांवां घडयतात. ती तेसांवां सोबी मानून घेवली म्हणून मागया. आमकां कितें मागोवंक आसा एक घडी भर आमी मागया. आनी आतां जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमकां साहित्य करुया आनी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंताक नानाची गीत गावया.
Baba, तशें पुता उल्हासारी स्तुतीचा देवा विचित्र साक्रामेंटा काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सुटोवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसात करूं तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो चेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना कामांको साडे सोने जोडून उभे राहूया. आमच्या मोगाट रचणारा आपुलकार आमच्या मोगाट पोसणारा नीतीदार आमच्या बुडबुड सुतारा परिणामान केलेला उतर तुझे ऐकून आम्ही आयला चिन्हे मांडून आम्ही तेरी समझे नाम शिक्षा कतनी के साम माता तुझे पैसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव घे. आमच्या सम्राट येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हाका शाबो गायनो सांतान ताणी मागीर फाट मेळिल्ल्या उपकारांतल्यान रावन हे मीस पेटयता स्टीवन आल्वारेस बॉम्बेतां आमी सांगता त्या वेळांच्या खातीर आमची हात आमी ओळखून केली.
संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदेवा देवा आनी तुमकां भावभयणीनो जगण्यानुसार सांगता मनान चिंतून मनानुसार वायट करून आनी बरें करून हांवें जायती पातकां केल्या तुमचो अपराध तुमचो घोर अपराध ह्या पासून तुवें सदां संपाविये सगळ्याचे तुमकां आनी तुमकां भावभयणीनो तुजे खातीर सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना करता सर्वोदवेदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्तांच्या जिवेताक पावूं आमेन. प्रार्थया. मोगाल बाबा, तुझ्या एकल्या पुता वरवीं तुवें आमकां नवी रचना केल्याय, काकुळतीन तुवें आमची सोडवण केल्याक देखून आतां आमचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं स्वर आमच्या आदल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. झेफनिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, विद्रोही, कळंकीत आनी निश्ठूर शहराचें खटा. उल्याक ताणें खाण दिवंक ना, दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेवंक ना, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक ना, आपल्या देवाशी ते लागीं सरूंक ना. तेदना सगळ्यांनी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारचे खातीर आनी एका मनान ताची सेवा करचे खातीर हांव सगळ्या परजांचे वोंट नितळ करतलो. इथिओपियाच्या नया पुलतोडीतावन म्हजे भक्त म्हाका दानां हाडटले. तो दीस येतलो तेदना तुवें म्हज्या परजेन म्हजे विरोध केल्ल्या वायट करण्यांची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना. कित्याक तुजे मदल्या गर्विश्ट बडाय कोरांक हांव काडून उडयतलो आनी तूं म्हज्या पवित्र पर्वतार गर्वान भरची नाय. कित्याक हांव तुजे मदें एक लानवीक आनी कलती परजा दवरतलो आनी इस्रायेलान उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवां ती असरो घेतली. वायट ती करची नात, खोटी मारची नात, कपटी जीव तांच्या तोंडान आसची ना, कोणायची भिरांत नासता ती सरवाक वेतेली आनी विशव घेतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दीन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या धकट्यांक संतोश जावं. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात. तांची मुखां म्हळ्यार लजेन केदींच भावनात. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाठ करता, संवसारांत तांचो उगडास अळवून सोडता. नितीवंताच्या बोबेक सर्वेस्पर खाण दिता
आणि तांकां सर्वय कश्टां अनवरांतली निवारता. कष्टतल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कंती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लगीनस आसा. बरवसो कणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पोर राखता. तांच्या गोपान असरो सोदुल्यांक तो केदिंगस शिक्षा लावचो ना. कष्टतल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हे सुम्या गळाई करी नका. तुझ्या परजेची पथकां बोगस. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सहे आसू मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मलगड्यांक म्हळें, तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले आनी तो आपल्या पयल्या पुताशी येवन म्हणालो, पुता तूं आज वचून दाका म्हळ्यान काम कर. ना हांव वचना ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपलें मन बदलिलें आनी तो गेलो. मागीर बापूय धाकट्या पुता सरशी येवन तशेंच म्हणा लागलो. जायत बाबा वेता म्हणून ताणें जाप दिली, पूण तो गेलो ना. ह्या दोगां पुतां पैकी कोणें तर बापायची खुशी केली. ताणें जाप दिली. पयल्यान जेजू तांच्या लागीं म्हणालो, सत हांव तुमकां सांगता, सुंकाकार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गींच्या राजांत रिगतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हूण जुवांव आयलो, पूण तुमी ताका सतमनलो ना. सुंकाकारांनी आनी कलवंतांनी ताका सतमनलो. हें तुमी पळयलें जाल्यार मन बदलून तुमी ताका सतमनलो ना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, भुरग्यांक ल्हान व्हड केल्ल्या हर एक आवय बापायक एक अनुभव आसात. तरणाट्या प्रायर भुरगीं कॉलेजीक वताना चड उणें 18 वर्सां सावन 25 वर्सां प्राय पर्यंत तांकां कसलेंय काम सांगल्यार कॉलेजीक वताना बँकाक वच या, इलेक्ट्रिसिटी बील भर या, टेलिफोन बील भर म्हूण सांगतना चडावत भुरगीं जायत म्हूण सांगून पयशे काडून येतात. पूण एक फावटी तांकां कोणी इश्ट मेळ्ळ्यार तांच्या सांगाता उलोवन विसरून वतात. आनी तांचेर फाटीं आयल्या वेळार घरा काम जालें गे म्हळ्यार तांचें तोंड पळयतना आवय बापाय कालें करचें म्हूण कळना. अनेक नमनेचीं भुरगीं आसतात, तांकां कसलेंय काम सांगल्यार कशेंय कर नीब दिवन, आज म्हाका त्या वाटेर वचोंक ना, ह्या वाटेर, ह्या म्हाका आज कॉलेजीक वचोंक ना, म्हाका असायनमेंट आसा, प्रोजेक्ट वर्क आसा म्हूण काम करूंक जायना म्हणटात. पूण थोड्याच वेळान वेताना कशेंय करनाशें ल्हान काम न्ही म्हूण केल्लीं आसात. वनभोग नातल्लीं सदांच कोणी आसानात. आयच्या सुवार्तेंत ती आमी पळयता. जेजू क्रिस्त सलिसेक ओपार शास्त्र्यांक, याजकांक, फरिजेवांक, लोकांचे मलगडे ते तांकां सांगता. आनी ते ओपारेन कितें जाता, एकलो स्थितीवंत बापूय
आस्तपती कसा ताज्या कडेन मलगड्या पुता कडेन वचून सांगता म्हज्या दाका म्हणून वचून काम कर म्हणून. आनी तो कितें म्हणटा ना वचना म्हणून. मागीर बसल्या कडेन मन बदल्लें दिसता, तो काम करूंक म्हूण वता. आनी दुसऱ्या पुता कडेन तशेंच बापायन सांगलें पूत जायत बाबा वेता म्हणलो. मागीर ताज्या कोणी इश्ट आयले दिसता आनी कितें जालें दिसता, तो वचोंक ना. असली ओपार जेजू क्रिस्त कित्या सांगता त्या याजकांक आनी मलगड्यांक म्हणून आमी पळयजे. 21ನೇ अध्यायाच्या सुरवेर माथ्याच्या वांजेलांत आमी पळयल्यार एक दिश्ट जाल्यार एक नदर जाल्यार आमकां कळटा. त्या 21ನೇ अध्यायाच्या पयल्या भागांत जेजू जेरुसलेमांत जैतेवंत प्रवेश करता. तो प्रवेश करतना कितें जालें, लोकांनी ताका येवकार मागलो. साबार आनी रूखसरांचे फांटे बेंडून रस्त्यार घाले. हेर थोड्यांनी तांचे दगले कान रस्त्यार अंतळून व्हेले. साबारांनी बोब मारली, दाविदाच्या रायाक जय, सर्वेस्पराच्या नांवीं कोण येता ताका जय. हे सादे मनीस थंयसर जेजूक येवकार मागूंक आयिल्ले फरिजेव वा शास्त्री वा याजक कोणी सर नासले. ताच्या उपरांत जेजू देव तेंपलांत वता आनी देव तेंपलांत तो कितें पळयता, देवाच्या ताच्या बापूयच्या मागण्याचें घर ह्या याजकांनी मलगड्यांनी सोरांचें बुयार केलां. तांकां तो थंय तावन दोंडयता. त्या दिसा उपरांतल्या दिसा परत एक पटीन तो देव तेंपलाक येताना येस लोकांचे मलगडे याजक थोडे येवन ताचे कडेन विचारतात, तूं खंयच्या अधिकारान हें सक्कड करताय गी म्हणून. ताच्या उपरांतच ताणें ही ओपार सांगची. जुदेवांची चरित्रा पळया, कितल्या पटीन तांणी सर्वेस्परा देवा सांगाता करार केलो. आमी प्रामाणीकपणी नितीवंतपणी तुजे सांगाता तुजो मोग कर जियेता म्हणून जेजू सर्वेस्परा जेजूच्या बापयक सर्वेस्परा देवाक भास दितात, उतरांनी सांगतात. पूण तांच्या जिणेंत तांणी केल्लें तरी कितें. सुंकाकार आशिल्ले, हेर पातकी मनशां आशिल्लीं, तांकांय देवशास्त्रा विशीं नियमशास्त्रा विशीं माहेत आशिल्ली, सिनागोगांनी आयकल्लें तांकांय कळिता. पूण सदांच्या जिणेंत ती पाताक आदारतलीं. पाताक आदारल्यार तांकां जेजू मरिफात देवाची दया कृपा बोगसणें देवाचें तांकां अनुभव करूंक मेळटा. पूण हे फरिजेव शास्त्री कोण लोकांचे मलगडे म्हूण सांगतात याजक, हांकां देवशास्त्रा विशीं माहेत आसा, पवित्र पुस्तका विशीं माहेत आसा, नियमशास्त्र ते पाळटात म्हणून संवसाराक दाखोवन दितात. पूण भितरल्यान नियमशास्त्रां ती फकत तांच्या फायद्याक वापरतलीं. तशें पळोवंक गेल्यार भायल्यान एक जिणी उतरांनी, भितरल्यान ती जिणी आमकां दिसून येना. खोटेपण, अप्रामाणीकपण, अनीत तांचे थंय भायल्यान दिसून येना तरी ते ट्रिक म्हणल्यार एक करतले. तांचे कडेन कोणाक उलोवंक साद नासतलें. असल्या परिस्थितींत ह्यो पार्टी सांगतात, जर तांकां देवशास्त्रा विशीं नियमशास्त्रा विशीं प्रवाद्या विशीं तशेंच पवित्र पुस्तका विशीं माहेत आशिल्लें तर जेजू क्रिस्तच देवाचो मागलेलो म्हूण ते मानतले. ताच्या उपरांत जुवांव आयलो, स्नानीक जुवांव, ताणें होसू जेजू क्रिस्त देवाची शेळी म्हूण दाखोवन दिलें ताणें. पूण हे लोकांचे मलगडे म्हणटात ते पातयेले नात. आयच्या ह्या लितुर्जींत आयच्या ह्या सुवार्थेंत आमच्या जिणेक लिसांव आसा. जर आमच्या जिणेंत आमी कोणाक आमी उतार दिता पूण पाळिना,
सबार खंयच्याय कारणाक लागून आसूंक बरो पाळिनांव तेदल आमच्या पुत्रांक मात्र न्ही आमकांय स्थान मान मोल कितेंच आसना. जेजू क्रिस्त पळया आपल्या बापायच्या कुशे प्रमाणे ह्या संवसारी आयिल्लो आनी त्याच कुशे प्रमाणे तो पुत्रांनी तशेंच आपल्या कन्यांनी जियेलो. फिलिपिकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत सांत पावलो सांगता दुसऱ्या अध्यायान वाक्य 5 जेजू क्रिस्ताचे मौन तुमचे मौन करून घेया म्हण. जेजू क्रिस्ताचे मौन करून घेवचें म्हळ्यार कितें देवा बापाची खुशी आमच्या जिणेंत कितें म्हूण ओळखून त्या प्रमाणे जिवंक तशेंच देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसावळार आमी मागून घेवया. मानांको 130 130. तुझे सोबत बाबा तुझ्या आयांगरा ओपून तुझ्या अंतस्थित्या या पवित्र बलिदाना घे बाबा घेऊन घे आमचो बदलून घेता क्रिस्ता माझा रक्तान बदलून परत घे बाबा घेऊन घे आमचो गाणीक जाऊन भेटून घेता क्रिस्ता माझा रक्तान बदलून परत म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या दावाक सुरेसपूर मानून घे. दयाळ बापा कालच्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्ही जाल्यार ह्या भेटवण्या वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर उकाली आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयल्या पटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूत आनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सकाळी संसारला तुझ्या वैभवा सरी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा कस तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वाडवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुट परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरिया देवाची माया संगती सांजुजे तिजो पती भगेन धर्मदूता सांत आंतोनी आनी सर्वकालीन तुका मानवाल्यांत तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळम्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्यान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक जोडकी पुदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसय एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे काम काढताय आमची काकुळ कर
देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकुळत देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमका शांती दे ही देवाची शैली संसाराचे पाप काढता ते शैलीच्या देवनागा पहिल्यान ती सुभागी सुमिया तू म्हजे भितऱ्यांचे म्हाका खवना पूण तुज्या कसुत्रा म्हाका भलायकी मेळटली फानांको 194 194 सुरगीच्या कुवारा दोघाच्या संधीरा जेसू सोडवून गारा भाग्याच्या दारा दयाळ मन सुधारा जेसू खाकुळदारा ये स्वादिक जेसू मोकळ जेजू काळजान मोजा रावतो जेजू कष्टान मोजा पावतो जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये स्वारी जेजू ये मोगळ जेजू काळजान मोजा रावतो जेजू कष्टान मोजा पावतो जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये आत्म्यासो चाचणी तुकाक पावसो उजवाड तू संसारासो कालो तू पात्यासो रायांच्या काळजासो ये स्वारी जेजू ये मोगळ जेजू काळजान रावतो जेजू कष्टान मोजा रावतो जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये स्वारी जेजू ये मोगळ जेजू काळजान मोजा रावतो जेजू कष्टान मोजा पावतो जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये स्वारी जेजू ये मोगळ जेजू काळजान मोजा रावतो जेजू
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मिक पोषणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताची आगुटांत वांटो घेवं, संवसारी वस्तूंच्या जन्मायन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लाभदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. पोसोन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूच्या नावी आसऱ्यां केल्या, संतांतनी वर्त्या बघा. देव सारा तुवें धांवडायले, पिडेस्तांक तुवें बरें केले. दर्या संकली तूं फॉर्मायताय, अंगांक भांग्यांक बेऱ्यांक भावताय. कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय, ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडताय. आपय आकांत तुमी व्हरताय, तूं कोटात्वार तूं पयस करताय. पदवासो लोक दिता रुजवार, तुज्या आसाऱ्यांच्या शेतां. दर्यांक सांगलेक तूं फर्मायताय, अंड्यांक कांद्यांक बेऱ्यांक पावताय. कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय, ल्हाना व्हडांक बुजवून धाडताय. महिमा सर्गी देवा बापा, महिमा ताच्या एकट्याच पुता. महिमा महिमा पवित्रता, सदांकाळ ससनाच्या ससना. दर्या संकट तूं फर्मायताय, अंड्यांक कांद्यांक बेऱ्यांक राखताय. कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय, ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडताय. संतांत आनी मारिफात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. दोगांक काम मेळिल्ल्या खातीर, एकल्यान भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळिल्ल्या खातीर, दोगांनी बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर, एकल्यान अनवरांतल्या राखल्या खातीर, दोगांनी देवबिरांतीन वाडिल्ल्या खातीर, तशेंच दोगांनी मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिला. ते सावा बरी सैरीक मेळोवंक सौगांक वायट सवयतांवन सुटका मेळोवंक, तेगांक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक, 14 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 12 जाणांक बरें काम मेळोवंक, सौगांक कॅन्सर पिडा गूण जावंक, दोगांक शेजाऱ्यां सांगात बरो संबंद आसूंक, एकल्या कोर्टींतले केस इत्यार्थ जावंक, तेगांक शिकूंक बरी मोत मेळोवंक, 13 जाणांक पिडा शिडा गूण जावंक, एकल्याक आमोल पिवणें सोडोवंक, एकल्याक तक्रार इत्यार्थ जावंक, तेगांक वेव्हार बरो जावंक, एकल्याक घरांत समाधान मेळोवंक, एकल्याक बरो फुडार मेळोवंक, एकल्याक घर जागो मेळोवंक, सौगांक अनवरांतलें राखूंक, एकल्याक परिक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक, तेगांक मोतीक समाधान मेळोवंक, एकल्याक विजा मेळोवंक, दोगांक कुटुंबांत शांत समाधान मेळोवंक, 5 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी येवंक, एकल्याक सांबाळान बडती मेळोवंक, एकल्याक गरजागेचे RTC मेळोवंक, दोगांक ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक, 11 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, एकल्याक चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान जावंक,
5 जाणांक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक, दोगांक काजारी जड्यामध्ये काजार बऱ्या तरान जावंक, दोगांक शिरांची पिडा गूण जावंक, दोगांक दुस्मनांच्या हातांतले राखूंक, एकल्याक फ्लॅट विकून वचोंक, एकल्याक सैरीक गट जावंक, एकल्याक बऱ्याचें घर मेळोवंक, एकल्याक देवबिरांतीन वाडोवंक, चौगांक आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक. आता सांगाताच 9 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां पासत मागूंक विनंती केला. अच्छा सांगाताच आमची वैयक्तीक तेसावां आमी देवा मुखार दवरया. आसऱ्यान हातींतले वेगवेगळे योजन तशेंच कोर्टींतली केस तीर्प कायम जावंक आमी मागया. वरत्या संतांतनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवारा देवसार आणि सर तरांची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुझ्या मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा, उसांवळ दर्ये तण जातात, बंदिवानांच्यो संकळी तुटून पडतात, तोंटे उठोन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुज्या कडेन मागतात आनी मागल्लें सर तांकां मेळटा. तुज्या वरवीं आपाय ग्रासार नापयन जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता, तें सर्व आमकां जोडून दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत अंतोनी आमा पासून विनंती कर. प्रार्थया. सर पदवेदार आनी सदां जिवोवच्या देवा, भगवंत अंतोनी तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर्व अनवारांतल्यान सुटाशें आनी सर्व आमच्या पारकवण्यांनी तुजी ससाय आमी बोगीशी आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. आशीर्वाद देव आमकां. सांत अंतोनी भगवान गुरसाच्या कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या